जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान है। मुगाळ म्हज्या भावां भयणांनो, सान फ्रांसीस शावेराच्या ह्या परबेच्या नोवेनाच्या दिसाक आमी आसा। अदीक लागशिल्ली तयारी हे परबे समयन आमी करता। भाव भयणांनो, आयचो विशय आमच्या कानार वळेक सादला। एक पवित्र अपोस्तोलीक कातोलीक जीबी पवित्र सभा। आणि सुरवातीच्या उतरांत भावां भयणांनो, आमकां फादर उगडास करतालो की पवित्र सभा म्हणल्यार जण एकलो आमी, हांव आनी तुमी सगळीं पवित्र सभेची वांगडी, आनी म्हजें आसणें, म्हजें जिवीत, हांव जे भाशेन आसा ते भाशेन हांव पवित्र सभा खुणायतां। आयचो विशय भावां भयणांनो बरे भाशेन समजूंक एक घडणेचो आधार घेवया। भावां भयणांनो, एक मनीस आपल्या हातांत एक जळटी वात घेवन एके वाटेर आसलोलो। एका दोंगरार वचूंक ती वाट ताणें दवरलेली। आनी वेते वाटेर भावां भयणांनो जायतो झणझणीत वारो मारतालो। तुफान येता कशें दिसतालें आनी ह्या वाऱ्यान ही वात पालवता कशी दिसताली। आनी असल्या वेळार ही वात ह्या मनशा लागीं भासाभास करूंक लागता। ह्या वाऱ्यांतल्यान तूं म्हाका खंय व्हरता? तुका दिश्टी पडना कशे भाशेन इतलो वारो मारता आनी ह्या वाऱ्यान म्हजी शक्ती एके भाशेन कमी पडटा। म्हज्यान आनीक जळूंक जायना। तेन्ना हो मनीस हे वातीक म्हणटा, तुज्यान जाता ते भाशेन सगळें तुजें बळ वापर आनीक जळटी राव, उपरांतलें काम आपूण करता। भाव भयणांनो, ही वात घेवन हो मनीस एका उंच दोंगरार वेता। थंय दिव्या घर आसलें, लायट हाऊस आसलें। हे वातीन ह्या लायट हाऊसाची व्हडली जी वात आसलोली ती तो पेटयता। हे वातीन आपल्या भोंवतणी आपले वस्तुंगी जळटी रावंक प्रयत्न केलो आनी हे वातीच्या आदारान ताणें व्हडली वात पेटयली आनी ह्या दिव्याच्या घराच्या उजवाडान सगळ्यांक एके भाशेन सुरक्षा पावली। प्रितीच्या भावा भयणांनो, पवित्र सभेचो वांगडी कसो? पवित्र सभेचो हांव एक वांगडी कसो? म्हजें जिवीत हे वाती सारकें। कित्याक जेन्ना हांव म्हज्यांतलें सगळें बरेपण भायर काडटा, म्हाका आडकोळी आसतना, म्हाका दूख आसतना, म्हाका खोंत आसतना म्हजें जिवीत आगोडायचे वाटेर चलता, तेन्ना पर्यान हांव जिवो रावता। हे वाती भाशेन भावार्थान हांव थीर रावता, तेन्ना खेरीत पवित्र सभेचो वांगडी हांव जावंक पावता। आनी ज्यो वस्तू पवित्र सभेत आसात त्यो म्हजे वस्तुंगी पवित्र सभेंत आनीक वाडटात आनीक फुलतात। एक पवित्र अपोस्तोलीक आनी कातोलीक ह्यो सगळ्यो वस्तू पवित्र सभेत आसात आनी हे आमकां आयच्या पयल्या वाचपान दिश्टी पडला। जेन्ना इसायास प्रवादी हे आपलें बाकीत करता तेन्ना पवित्र सभेचें हे वर्णन थंय आमकां दिश्टी पडटा। कशे भाशेन थंय आमकां मेळ्ळां पवित्र सभेचें चित्र आनी ह्या चित्रांत सगळीं राष्ट्रां एकठांय जातलीं हो पवित्र सभेचो एकवट खुणायता। सगळीं राष्ट्रां एक जातलीं पवित्र सभेचो एकवट खुणायता। त्या मागीर भावा भयणांनो,
या एकठांय जाल्ल्यान सगळी राष्ट्रां बराबर येवन देवाक भोजतात हे खुणायता कातोत कोण त्या मागीर बाबा म्हणनो जेन्ना देव ह्या जाग्यार हाजीर आसा तेन्ना पवित्रतायेची खुणा आमकां दाखोवन दिता देवाचे आसणे पवित्रतायेची खुणा आनी जेन्ना ह्या जाग्यार शिकवण मेळटा तेन्ना ती अपोस्तलीक म्हूण आमकां दिसून येता जे कितें शिकयतात ते अपोस्तलीक कित्याक अपोस्तलांनी आमकां सगळें वाटलां आमकां आमचो भावार्थ दिला मुखार बाबा म्हणलो आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां आनी ह्या शुभ वर्तमानान आमकां हेच दिश्टी पडटा पूण जिविताचे चालींतल्यान तो सोदपती जेन्ना जेजूशी येता आनी आपल्या चाकराक बरो कर म्हणून मागता तेन्ना जेजूची पदवी तो ओळखून घेता जेजूक तो म्हणटा तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना एक उतर मारतलोय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो जेजूची पदवी आपल्या जिवितांत तो मानून घेता विदेशी मनीस तो जेजू सांगता केन्नाच भोवंक ना घोडेक जेजूक ताणें केन्नाच पळयोवंक ना पूण आपले वस्तुंगी जेजूची पदवी तो मानून घेता दुसरे स्वातीर ह्याच शुभ वर्तमानान निमाणे वळींत जेजू म्हणटा सगळ्या राष्ट्रांतलो लोक उदेंती आनी वस्तुंगते तावन जमा जातली आनी अब्राहम इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता जेवणाक बसतली एकवटाची खुणा मुखार म्हज्या बाबा म्हणलो पवित्र सभेची आमी जण एकलो वांगडी जाल्यार पवित्र सभेन आमी जण एकली जियेतांव जाल्यार भावार्थाची मनशां आमी जाल्यार समुदायांत आमचो भावार्थाचो प्रचार आमी करतांव जाल्यार आमकां गरज आसा आमचें जिवीत हे वाती सारकें जावन पवित्र सभेत जायते तरेचें आमकां आयकूंक पडटा आमच्या जिवितांत आमी पळयलां पवित्र सभेन जेन्ना आमी वावर करता पवित्र सभेन जेन्ना आमी मिसळ आसा कितल्या जाणांची उतरां कितल्या जाणांच्यो केण्यो कितल्या जाणांचे वेगवेगळी भाशेची उतरां आमकां आयकूंक पडटात हें आयकून पवित्र सभेचो जिवो वांगडी जावंक हांवें सोडूं येता दुबाव विरेत ना बाबा म्हणलो पवित्र सभेचो हांव वांगडी जाल्यार हे वाती भाशेन तुफाना वेळार आडकोळी वेळार कोश्टां वेळार लेगीत हांव जोडटो रावतलो कित्याक म्हजें जिवीत न्हय म्हज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत ही बात जे मनशाच्या हातांत आसले ते भशेन म्हजें जिवीत देवाच्या हातांत आसा आनी जायते फावटी हांव समजता हांव पवित्र सभा चलयता पवित्र सभेचो वांगडी म्हणटोच म्हाका लागून पवित्र सभा चलता पूण त्या अदीक बाबा म्हणलो देव ही पवित्र सभा चलयता कित्याक हो पवित्र देव हे पवित्र सभेन हाजीर आसा आनी पवित्र सभा तोच चलयता हें ताचें काम दुसरे स्वातेर बाबा म्हणलो आमकां गरज आसा आमी ह्या सोदपती भाशेन देवाची पदवी ओळखून घेवंक आयज आमकां सगळ्यांक गरज आसा देवाची पदवी ओळखून घेवंक जायते फावटी देवाचे आसणे देव आमकां संवयेचो देवाक आमी मान दिता देवाक आमी भजता पूण जेन्ना जायते फावटी कोश त्रास जाता तेन्ना देवाक आमी सांडटा सोदपतीची देख आमी घेवया देवाचे पदवेर तो पातेलो आनी देवाचे पदवेर पातेलो देखून जेजूक ताणें आपल्या घरांत येवंक दिवंक ना पूण ताच्या उतराचेर ताका विश्वास आसलो ह्या उतराच वरवीं आपलो चाकर बरो जातलो हें ताणें मानून घेतलें आनी ताचो चाकर बरो जावंक पावलो जेजूकूय आपले वागणुकेंतल्यान ताणें अजाप केलो म्हणटकूच बाबा म्हणलो आमच्या जिविताचे चालींतल्यान आमी जेजूक देवाक अजाप करुया आमी दाखोवया आमी खोल भावार्थाची मनशां ताचे पदवेर पातयेवपी आमी मनशां भाव भयणो ही चिंतना मनान धरून खेरीत भाशेन जे पवित्र सभेची आमी वांगडी ती सदांच जिवी सांबाळूंक हे पवित्र सभेंत जे कितें आमकां बरेपण मेळटा तें आमी घेवंक आमच्यांतलें बरेपण पवित्र सभेंत वांटूंक आमकां ह्या मिसा भेटेन त्याच देवाची कृपा आनी आदार मागुया
सगळी उभी राहूया. देवाचे उतर आम्ही आयकला. देवाचे उतराचे म्हणणेत आम्ही सगळ्यांनी भाग घेतला. जे उतर आमच्या कानार साधला ह्या वेळार आमचोच भावार्थ त्याच देवाचेर कोलावया आनी त्याच भावार्थान शतपती भाशेन आमची खालती मागणी बापाक उक्ती करूया. आमच्या पाप साहेबा पासत, आमच्या बिस्त साहेबा पासत आनी पाद्री पासत तांचे आदीन केल्लो अधिकार पवित्र सभेचे एकवटाचे, पवित्रपणाचे, धर्मदुताचे शिकवणेचे आनी कातोलीक गुणाचे सेवेचो जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. देश कारभाऱ्यांनी आपापल्या मतदार संघाचे ओशीर दिशा पयसावन आख्या गोंयांत देशाक आनी संवसाराक बऱ्याक पडटा ते भाशेन आपलो कारभार चलोवंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या गोंयच्या क्रिस्ती भावार्थ्यां पासत आपल्या भावार्थाची पोलकी बोडाय सोडून जेजूचे सेवेचे आनी मोगाचे मोन आपणावंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. दुखवतल्या आनी कश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणी पासत तांकां एका देवाचो अनुभव मेळटा ते भाशेन दुसऱ्यांचोय सांगात मेळूंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. प्रितीच्या बापा, आमची कालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. तरी तर मोठ्यान केल्यान, तरी आमी गुप्ती तुजे चडशे बाल्ल्यान. ही सगळी मागणी भाग्योन फ्रांसीस शागराचे मजतीन स्विकार कर. जे आमी कितें मागलां आनी आमी मागूंक नकळो ते पासून आमकां तर फायद्याचे तुज्याच उदारपणान आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमची बेजोड खाता, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मौनां तूं